टुरिझम उगडला गोंयांत सगळे एक्टिविटी आनी तेजें कारण दिलां की इकॉनॉमी स्टार्ट जावची अशी दिवाळी पूण त्याच प्रमाणे ताका लागून भंय जावपाक शकता सगळ्या पॉप्युलेशनाक तर हाजेर तुमच्या पार्टीचें कितें म्हणणें आसा आनी डिस्कशन जालें सीएमा बरोबर पार्टीची कशें जाता आज बेजिकली म्हजो विशय जो आसा कारण तो विशय आज हांवें जे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अन्न योजना ह्या संदर्भात तो आसा तरी पण तुवें विचारलें म्हणून हांव तुका सांगता कारण हो जो निर्णय आसा तो सरकारी निर्णय आसा आनी ताका लागून सरकारान त्या संदर्भातलो संबंद देशभरान ज्या तरेन सगळे एक्टिविटी सुरू केल्ल्यो आसा त्या निमित्तान तांच्यांनी ताचो विचार कारण सगळी गोश्ट हांगा जे एक्टिविटी सुरू करप वगैरे जे आसा ते MHA गायडलायन जे आसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स त्याच्या हातूंतल्यान हें करतात कारण अनलॉक सुरू जालें आनी ताका लागून हे सगळे हळूहळू एक एक गोश्ट सुरू केल्ली आसा ताचेर सगळो विचार हो सरकारान केला त्या नंतरच केला अशें हांव नमूद करतां. सिट्युएशन आनी वाडूंक शकता दिसांना तुमकां बिकॉज काल मॅक्सिमम नंबर ऑफ केसीस हॅव रायज 95 सो वेन यू आर ओपनिंग इन सच अ सिट्युएशन इज इट वर्थ गव्हर्नमेंट कशें तेचेर आर्ग्युमेंट हांवें नॉट कशें हांवें तुका सांगलें न्ही सरकारान त्या संदर्भातलो विचार केला आनी ती गोश्ट केल्या आमी आयज पळय पॅन्डेमिकाक लागून इवन असेंब्ली 2 विकाची म्हणजे ते आतां 1 दिसाची केली सो थिंकींग अबाउट दीस ओनली कशें जाता पळय फायनली फ्लायटी सुरू केल्यो फ्लायटी काय भरून येना न्ही फ्लायटी ऑलमोस्ट कॅन्सल जाता प्रत्येक मनशाक आपल्या जिवाची काळजी आसा आनी ताका लागून जाका जिवाची काळजी आसा तो मनीस आपली काळजी करून येतलो न्ही जाका समजा अदरवायज फ्लायटीज आमकां दिसताली फ्लायटी सुरू जाय करूं जाय आज जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता 50% फ्लायटी कॅन्सल जातात बऱ्याचशा फ्लायटींनी लोक जे आसात ते तितले येनात कारण प्रत्येक मनीस हेल्थ कॉन्शियस आसा त्यामुळे प्रत्येक जो मनीस आसा तो आपल्या जिवाची काळजी आसा प्रत्येकाक आपल्या जिवाचो भंय आसा आनी ताका लागून ओपन जरी हें केल्लें आसत जाल्यार कोणें खंय वचप आतां हॉटेलां ओपन केली रेस्टॉरंटान लोक वयता अशें ना लोक पार्सल घेता चल्ले कारण लोक आपल्या जिवाची आपण काळजी घेवंक जाय हे लोकांक आतां हळूहळू कळपाक लागला लेह लडाखाक वचप इतल्या बिजी शेड्युलान 5 तास तांचे बरोबर रावप अरे कितें आसा देशाचो सगळ्यात व्हडलो मनीस तो जेन्ना थंय वयता आनी तांकां जर उत्तेजन दिता तांकां सांगता तेचे कडेन उलयता जाल्यार तें सगळ्यात व्हडलें आसता कारण आमकां हाच्या पयलीं अशें केन्ना घडूं ना कोण वचून थंय एकदम टॉप हाचेर वचप आनी थंय क्लायमेट सुद्दां त्या टीव्हीचेर वयता दाखयतना हांव पळयतालो पण इतली रिस्क घेवन ज्या वेळार ते वयतात आनी त्या वेळार थंय वयतकच तांच्या बरोबर उलयतात कित्याक तेंच हें आसता न्ही एखाद्यान तुजें थाप हांव आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेतकच म्हाका राष्ट्रीय अध्यक्षान जर सांगलें बरें जाल्यार म्हाका आनी उमेद येतली न्ही तशेंच आसता न्ही तुज्या बॉसान जर तुका सांगलें बरें अरे वा बेस्ट आज करून घेवन आयलो जाल्यार तुका आनी कितें जाय तेंच इम्पॉर्टंट तेकाच मनोबल म्हणटात तुका तेंच कोणें तरी तुका प्रेस करपाक जाय सीएमान प्रायम मिनिस्टरान इतले फंड्स फारीक केले तुमच्या सायडीच्यान तुमी गोंया खातीर कितें प्रयत्न केले हांवें सादारण म्हाज्या फंडांतल्यान 1,30,00,000 रुपया पयर फंडाक दिल्या कोवीड फंड म्हाज्या फंडांतल्यान MP त्या शिवाय म्हाज्या प्रयत्नांतल्यान 1,00,000 सादारण 10,000 मास्क फेस मास्क दिल्या प्लस काही राज्याचे लेबर आशिल्ले आसाम आसूं मध्य प्रदेश कर्नाटका हांकां सगळ्यांक एक 3 फावटी आनी फूल बी दाल आसूं वेजिटेबल रायस आटा तेल पावयलें पार्टीनी तशें खूब केलां त्या बरोबर हांवें म्हाजो एक काही कलीग कॉल करताले म्हणून हांवें काही गोश्टी केल्यो सेंटराक तुमचें प्रेजेंटेशन आसता म्हणून तुमी आनी सेंटरा कडच्यान गोवा खातीर कितें मार्केट प्रयत्न करतले कितें आसा निश्चितपणे आमी एक टुरिजमा खातीर आसूं तूं आशिल्लो म्हाका दिसता आमी गोंय साहेबाचे एक विजिटाक गेलो त्या वेळाचेर पादिकारान बी दाखयली म्हाका ती मुर्ती बी कशी तिका वाटेन पाड जावपाक तेजे खातीर हांव एक सप्टेंबराचे आसतले तेन्ना तेजे खातीर प्रयत्न दिसाचेर हाडल्या मातशें सिच्युएशन वायट आसा अशा परिस्थितीन ज्यो इलेक्शनां जावपाची आसा झेडपी तुमकां दिसता ती फुडें ढुकलची आनी म्हणून ना आमी अशें एक्चुअली कांय डिस्कशन ना निवडणुकीच्या कारण कशें जालें की निवडणूक घेवप हें कोणेंच ठरवूं नासलें एकदां जशी पोस्टपोन केली त्यानंतर जिल्हा पंचायत आमी कोणेंच डिस्कसूय जावना सरकारा बरोबरूय जावना पार्टी म्हणून आमी डिस्कस करूना हें खंयच्यान आयलें तें आमी नको बऱ्याच जाणांक दिसतालें की आमी 10वीची एग्जाम घेवपाक लागून हें करता
की सक्सेस जाता तर जिल्हा पंचायती घेता अशें लोकांक दिसतालें ते तेंच्यांनी क्रिएट केल्ली स्टोरी कोणाच्याच तकलेन नासलें आनी अजुनूय तेचेर विचार आमी कांय करूं ना.